मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आतां आमी पवित्र सक्रामेंत आराधनाक उगडता. आयच्या आराधनाक आमी घेतलो विशय जावन आसा येवकरिस्त सर्गाक येसो राज रस्तो, मुख्य रस्तो. तुमी जाणात 20 दिसां पयलें एका भुरग्याक कार्लो आकोतीस ताका पाप साहेबान सांत म्हणून पासारलें आनी तो सांत ताच्या जिवितांत हर एक दीस म्हणटालो येवकरिस्त जावन आसा सर्गाक येसो राज रस्तो. आमी आमच्या जिवितांत येवकरिस्ताक प्रामुख्यता दिवंक आसा. त्या देखून ह्या मागण्या विधी वेळार आमकां सर्वांकी चड आनी चड येवकरिस्तांतल्या जेजू सरशीन ओड म्हणून आमी सर्गींच्या बापा लागीं मागया. सर आमच्या पातकां खातीर देवाचें बोगसाणें मागया. आमकां फाव केल्ल्या सर उपकारां खातीर देवाक आमी हर्गां दिवया. ताच्या मात कार्यां खातीर गितां गायन आनी ताका हर्शिया. सर्ग संवसाराच्या रायाक आराधन करया आनी आमच्या कुटुंबाचेर तशें ह्या संवसाराचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया. आतां पवित्र सक्रामेंत उगडावो करता. सुमेश आमी दिमी घालया आनी एका गिता मुखांतर धन्य देवाची स्तुती गावया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका जेसू क्रिस्ता, आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका त्रिएक देवा. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका देवा बापा. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना. आराधन तुका जेसू क्रिस्ता, आराधन तुका जेसू क्रिस्ता, आराधन तुका जेसू क्रिस्ता, आराधन तुका जेसू क्रिस्ता. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना. आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका पवित्रात्म्या. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना. आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा.
ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना Alleluia, 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 अर्गा तुका सुम्या जेजू हळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत जेजू कोरोसू हजार आसा. तो आमकां मोगान पळयता, आमची पातकां बक्षिता. आमच्या जिवितांत कितले कश्ट आयल्यारी, कितली पीड आशिल्ली आयल्यारी तो समजून घेता आनी आमची मागणी तो आयकता. आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या मोगाच्या मनशांचेर तो आशिर्वाद घालता आनी आमची जिणी फळादीक करता. तर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजूक सर्ग संवसाराच्या रायाक आतां आमी आमचे मस्तक बागोवन नमस्कार करया. येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धनिया. पवित्र सक्रामेंतांत सदांच म्हजे खातीर राखून आसच्या जेजू, हांव तुजो मोग करता, तुका अर्दान करता आनी सर तुज्या उपकारां खातीर हांव तुका अर्गां दितां. सर म्हज्यो संवसारी राटावळी देगीन दवर न्हू, थोडो वेळ तुजे सांगता करसूंक हांव आयलां. जेजू देवाच्या पुता आनी आमकां मायेच्या पुता, तूं ह्या पवित्र सक्रामेंतांत कोरोसू हजार आसाय म्हणून हांव ती सत मानतां. ह्या ल्हान उड्याच्या रुपा खाला लिपोवन आसच्या जेजू, म्हज्या राया, सर्गींच्या आंज्या बडव्या सांगता, संता भक्तां सांगता, तुज्या पोसक्या बापा सांजुजे सांगता, तुजे भगिवंती माये मोरये सांगता, आमचो पात्रोन सांत सांजुजे वाजा सांगता. आमी तुजे मुखार दिंबयेर सरपडता आनी आमी तुका नमस्कार करता. भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजार आसल्या मोगाळा जेजू, तुका सर अर्दान मोग आनी होगळाप पटयता. हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवलोलो जीव उंडो, कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणीक जीव आसतलो म्हणून तुज्या उतरांचेर संपूर्ण पातयेणी दवरून तुज्या भोव पवित्र कुडी रक्तान म्हजें आत्मीक पोशण हांव करतां.
येवकरिस्ताच्या उड्या बरी फात तूं म्हज्या काळजाचो इश्ट जावन येताय. तुका सदांच राखून रावंक म्हजे थंय आत्मीक थान सडय आनी तुका नितळ काळजान सेवंक म्हज्या काळजाचे अत्रेग वाडय. तुज्या कुडी रक्ताच्या प्रभावान म्हजे पाताक धुवन काड आनी म्हजें जिवीत पवित्र कर. सर्गींच्या उड्या मरिफात सासणेक जिवीत आमी जोडिशें कर. वोत तुजी आशिर्वादां म्हजेर आनी म्हज्या मोगाच्या मनशांचेर. सक्कड आमची पातकां बक्षी आनी आमकां सर्गींची वाट दाखय. पातका वरवीं तुजे तावन पयस सरोंक केदीन सामका निर्मी नाका. आमकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ आनी तुजी सेवा करूंक आमकां त्राण दी. विघ्नान वरांतले आमकां राखून व्हरू. शांती समाधानाचे दीस आमकां फावो कर. आमची तालेंतां लिपोवन दवरी नासतना उजवाडाक हाडूंक आनी तुज्या राजाचे हातेर जावंक तूं आमकां कृपा दी. आमेन. आतां आमी समेस्त उबे रावया आनी उद्गाराचे मागणें म्हणया. तुमचो उद्गार जावन आसा अरदान तुका सोम्या जेजू. अरदान तुका सोम्या जेजू. तुज्या कुडी रक्तान आमचें पोशण केल्ल्या खातीर अरदान तुका सोम्या जेजू. येवकरिस्ता मरिफात आमचे सांगाता रावलेल्या खातीर अरदान तुका सोम्या जेजू. आत्मीक उड्या मरिफात नवें जिवीत तुवें आमकां लाभयल्या खातीर अरदान तुका सोम्या जेजू. येवकरिस्ता मरिफात आमच्या काळजाचो इश्ट जाल्ल्या खातीर अरदान तुका सोम्या जेजू. तुज्या कुडी रक्तान आमच्या आत्म्याची थान थांबयल्या खातीर अरदान तुका सोम्या जेजू. येवकरिस्ताच्या जेवणांत आमकां वांटेली केल्ल्या खातीर अरदान तुका सोम्या जेजू. आमच्या सल्वसवा खातीर कुर्सार तुजी कूड मोडलेल्या खातीर अरदान तुका सोम्या जेजू. आमकां पातकांतले सुडका दिवंक तुज्या रगात वरयल्या खातीर अरदान तुका सोम्या जेजू. येवकरिस्ता मरिफात सर्गींच्या वाटेर चलोवंक आमकां घटाय दिल्ल्या खातीर अरदान तुका सोम्या जेजू. जिविताच्या उड्या मरिफात आमकां पवित्र केल्ल्या खातीर अरदान तुका सोम्या जेजू. सर्गींच्या उंड्यान आमकां तुवें दादोशी केल्ल्या खातीर अरदान तुका सोम्या जेजू. आतां आमी परगट अर्गां स्तुती देवाक आमी दिवया. आमचे दोनी हात उबारया आनी म्हणया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा अर्गां तुका सोम्या जेजू. अरदान तुका सोम्या जेजू. अर्दान तुका सोम्या जेजू. अरदान तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. प्रणाम तुका सोम्या जेजू. प्रणाम तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. वाकणी तुका सोम्या जेजू. वकणी तुका सोम्या जेजू. हालेलुया. 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 आतां दयकन सकट बसा. एका गिता मुखांतर येवकरिस्ताच्या जेजूक आमी होगलाप दिवया. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ದಿನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಹರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. दयेकन सकडी उभे राहा. सांजवान बरयल्ली शुभ वार्ता. जेजू सांगा लागलो, हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्य केलें तरी ते मौन पावले, पूण सरकार तावन देवून आयिल्लो उंडो तसलो न्ही. कोणी तो कांय जाल्यार मरचो ना. हांवच तो सर्गीन तावन देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. तुमी मनशा पुताचें मांस केल्ल्या खरीत आनी ताचें रगत पियेल्ल्या खरीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा, आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतार हें. राखणी तुका क्रिस्ता. दयेकन बसात. क्रिस्त ते मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो, भयणीनो, तुजो गांव खंय आनी तूं खंय तो आयिल्लो अशें हांवें तुमकां विचारलें जाल्यार तुमी दिवची जाब आमी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांतल्यान आयल्या. कोडयाळ तावन, गोंयांत तावन, मुडीपूर तावन, मडकेरी तावन, शिमोगा तावन, आमी खंय खंय तावन आयल्या तुमची जाप. पूण एक दीस अशेंत घडलें. एका दोतोरनी त्या क्लासींत टिचरीन एका भुरग्या कडेन विचारलें, तुजो गांव खंयचो? हांवें आयकलां तूं इंग्लंडांत जल्मल्लोय म्हणून आनी तूं इटलींत व्हड जाल्लोय म्हणून. तुजो गांव खंयचो म्हणून टिचरीन दोतोरच्या क्लासींत भुरग्याक विचारलें. त्या भुरग्यान कालें जाप दिली, टिचर हांव इंग्लंडाचोय न्हय, हांव इटलीचोय न्हय, हांव ह्या संवसाराचोय न्हय, हांव सर्गाचो. म्हजें घर सर्गार. देवान म्हाका ह्या संवसारांत धाडला. थोड्याच दिसा खातीर म्हजें काम संपवन हांवें परतून फाटीं सर्गार वचोंक आसा. म्हजें घर सर्गार. आनी ही जाप दिल्ली तो चरको कोण गोत्ता गे तुमी? ताचें नांव कार्लो आकोतेस.
20 दिसां पयले पाप साहेबान ताका सांत म्हणून पसारलो. ह्या कार्लो अगोस्ताचें नांव तुमी आयकलां जावंक पुरो. केवल ह्या संवसारांत 15 वर्सां, खाली 15 वर्सां तो जियेलो. 10th स्टँडर्ड ताणें सारकें कंप्लीट करूंक ताच्यान जावना. जाल्यार तो देवाच्या लागीं रावलो, येवक्रिस्ताच्या लागीं रावलो. ब्लड कॅन्सर येवन त्या मारेकार पिडेंत तो मेलो. पूण त्या मोठव्या आवदेंत तो पवित्र जिणी जियेलो. येवक्रिस्ताचो संपूर्ण तरान मोग केलो. मोरये मायेचो महान भक्त जालो. दुबळ्या धाकट्यांची वर्ती ताणें सेवा केली. आनी त्या देखून मोरून 20 वर्सां भितर उरले पुरा. मोरून 100-200 वर्सां उपरांत सांज जाता जाल्यार वो शेरको भुरगो मोरून केवल 20 वर्सां भितर सांत जालो. सांग कार्लो आकोतीस. आनी येवक्रिस्तांतल्या जेजूचो कसो मोग केलो, मोरये मायेचो कसो मोग केलो, त्या संताची जीवन चरित्र कितें, तो आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक तो कशें प्रेरण जावंक पावला, हाचे विशयांत इल्लेशें आमी जाणा जावया. आनी कसो तो येवक्रिस्ताच्या लागीं गेलो, आमी ह्या येवक्रिस्ताच्या जेजूच्या लागीं या. कार्लो आकोतीसाच्या बापायचें नांव एंड्रिया आकोतीस आनी आवयचें नांव अंतोनिया सेल्झानो. एक इटलीचें कुटाम, मंतनाचें ग्रेस्त कुटाम, कातोलीक कुटाम. पूण धर्मा विशयांत कांय मोग ना, कांयच गण्य ना. इगर्जेतावन पयस आसली, मिसातावन पयस आसली, मागण्यातावन पयस आसली. एका सुत्रान सांगचें जाल्यार ताका देवूच नाका म्हणल्यार बरी जी येतली. तसो बापूय बँकर, मस्त पयशे आसलो. पयशे काम आनी ह्या कामा खातीर हेणे तेणे वेतलो. इटलींत आसलो, जर्मनीक वेतलो, इंग्लंडाक वेतलो. आनी तो बापूय इंग्लंडाक गेल्ल्या वेळार 1991 इसवेंत मेच्या 3 तारखेर तांकां हो कार्लो भुरगो, ल्हान भुरगो जल्मालो. कुटाम देवाच्या लागीं न्हय, देवातावन पयस आसलें. पूण ह्या ल्हान भुरग्यान ताच्या कुटुंबाक मात न्हय, सगळ्या संवसाराक येवक्रिस्ता मुखांतर देवाच्या लागीं हाडूंक 15 वर्सां भितर ताणें प्रयत्न केले. वो भुरगो जल्मून 8 दिसां भितर म्हळ्यार 1991 इसवेंत मेच्या 18 तारखेर ताका आवय बापायन इंग्लंडाच्या चेल्सिया म्हणल्या इगर्जेक, दुखी सायबिणीच्या इगर्जेक व्हरून ताका पवित्र स्नान दिलें आनी कार्लो म्हणून नांव दिलें. इटलींत कार्लो म्हणटात, पूण कार्लो म्हळ्यार चार्ल्स म्हणून अर्थ. थोडेच दिसां भितर वो ह्या भुरग्याक पयस स्नान मेळ्ळ्या कडले आवय बापाय परतून इटलीक आयली आनी इटलींत रावली. इटलींतच ह्या भुरग्याचें शिकप जालें. प्रायमरी शिकाप मार्सेलीन मेळाच्या धर्मभयणीच्या इस्कॉलांत तो शिकलो आनी उपरांत ताचें हायस्कूल पापा लियाव थेरावियाच्या जेजवीत पाद्राबारी सोलोनच्या इस्कॉलांत तो 10th स्टँडर्ड अर्दे म्हणसर ऑक्टोबर म्हणसर तो शिकलो. उपरांत पिडेन पडलो. पूण ताच्या पयलें जिवीत कशें आसलें आमी समजून घेवया. कार्लो आकोतीस आपल्या सामाजीक जिणेंत आधुनीक म्हळ्यार तो 100-200-300 वर्सां पयलें जियेल्लो मनीस न्हय, खाली 20 वर्सां आदीं 30 वर्सां आदीं जियेल्लो मनीस. आनी त्या देखून इंग्लंडाचे, युरोपाचे आधुनीक तरणाटे कशे आसात तशेंच ताचें जिवीत आधुनीक पूण क्रियात्मक तरान तो जियेलो. आपल्या आवय बापायचो, आबाचो, व्हडली मायचो ताणें मस्त मोग केलो. पळोवंक तो भारी सुबीत दिसतलो, सुडसुडांनी आनी तालेंतांनी बरोल्लो भुरगो. उलोवण्यांत भारी हुशार, तांच्या इश्टांच्या पंगडांत तस्सो मुखार, तस्सो लिडर. तो आपल्या कुशलकायेच्या उतरा वरवीं सकड इश्टांक मात्र न्हय, ताच्या घरच्यांक मात्र न्हय, तांच्या टिचरीक तो भारी मोगासो कार्लो आकोतीस. बरे हव्यासक आसले, बरो खेळगाडी, सॉकर नाल्यार फुटबॉल तो खेळटलो, बास्केटबॉल खेळटलो, बिलियर्ड्स खेळटलो, व्हिडिओ गेम्स खेळटलो, कराटे करतालो, स्किंगांत हुशार आसलो, दोण सोडच्यांत उपयोतान पुरो हुशार आसलो. पूण हुशार आसलो मनीस
सगळो दीस खेळून नातुरलो तो. ताका एक टायम लिमीट आसलें. दिसाक खाली अर्द घंटो खेळ. आतांच्या तरणाट्या बरी आतांच्या भुरग्यां बरी सगळो दीस खेळून आसचें न्हय. अर्द घंटो मात्र दिसाक ताका एक टायम टेबल आसलें. आनी त्या अर्द्या घंट्यान तो खेळटलो जाल्यार ताच्या इश्टा सांगता मोगान तांकां कुमोकरण्याची येतलो. स्ವಂತ मिनात्यान ताणें मस्त शिकला. आतां सॅक्सोफोन म्हणून एक म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट आसा, ताचेच स्ವಂತ मिनात्यान ताणें तें शिकल्लें. मनशांचो मात्र न्हय, मन जातींचोय ताणें मोग केलो. ताच्या घरा एक काळो फेटो आसलो, ब्लॅकी म्हणून. मोगान तो ताचे वांगडा खेळटलो. आनी एक वायटी म्हणून एक माजर आसलें. आनी गोल्डी म्हणून एक ल्हान मास्त्री आसली. हें पुरा केवल मनीस मात न्हय, मनशाचो मोग सयत ताणें केलो. आनी सादारण तो 6th स्टँडर्ड आसच्या म्हणसर ताका खावचें म्हळ्यार बारी मोठो आसलो तो. आयस्क्रीम खातलो, पिझ्झा खातलो, न्युटेला खातलो. आवयन ताका सांगतना हाडे रे तूं इतलें काल्या खाता रे म्हणटाना त्या तरणाट्याक, त्या भुरग्याक तो काल म्हणटालो, मम्मी हांव 3 वर्सां वनसाना, 3 वर्सां वनसाना, हांव म्हातारो जायना. म्हज्या ल्हानपणार मात्र हांव जियेतां, देखून इल्लें म्हाका खावंक सोड. म्हजी वेट केदळा 60 जाता बळे. ताचे उपरांत हांव कांय ना. 60 kg जाताना हांव मोरतां. आनी त्या देखून म्हाका थोडे दीस म्हण इल्लेशें पिझ्झा खावंक सोडू, आयस्क्रीम खावंक सोडू म्हणून तो ताच्या आवय कडेन सांगतालो. नेसाण तो मॉडर्न मॅन, येस 21st सेंचुरी सो. आनी त्या देखून व्हडले दगले बिगले घालून बोंचो मनीस न्हय तो. आतांचे मॉडर्न यूथ बरी बोंचो मनीस. खंयची मुस्तायकी, जिन्स पॅन्ट तो घालतालो. सांत जिन्स पॅन्ट तो घालतालो, टी शर्ट घालतालो, जॅकेट घालतालो, कूलिंग ग्लास घालतालो, स्पोर्ट्स शूज घालतालो. आनी पाटीक एक बॅग घालन गत्तान बर्मान तो वेतलो. पूण ताची मुस्तायकी माणसुगेची मुस्तायकी, आदर्शाची मुस्तायकी. मॉडर्न यूथ जावन आसलो जाल्यार आतांच्या तरणाट्या बरी ते अर्देगुरी मुस्तायकी घालन, येदशी मुस्तायकी घालन, आनी ती पिंजली पळय बुराक पडल्या पॅन्टांक घालन, अर्देगुरी आंग दाखोवन तशें तो वचनातलो. तो करतलो जाल्यार ताच्या कामांत पवित्रपण आसलें, सभ्यता आसली. ताचेच कुडीक तो मर्यादा दितलो. तो म्हणटालो देवान आमकां ही कूड दिल्या, एक्झिबिशन करूंक न्हय, अर्दी करी मुस्तायकी घालना, हेणे बुराक करन आमची कूड दाखोवंक देवान आमकां ही आंग दिल्लें न्हय. देवान आमकां ही कूड दिल्या जाल्यार हेरांची सेवा करूंक. आमची कूड पवित्र, आमची कूड पवित्रतेचें टॅम्पल हें एक लिसांव तो बरी मुस्तायकी घालन ताच्या इश्टांक इश्टींक दितलो. विविध गांवांकेचे म्हळ्यार ताका भारी. सायकलांत बसून इटलींत हेणे तेणें येचें, नाजाल्यार ताच्या बापायच्या तांबड्या कारार बसून हेणे तेणें वेचें. पूण हेणे तेणें वेचें खंय गांव भोंवंक न्हय, खंय सर क्लबाक पार्टीक न्हय, नाचोंक बिसोंक न्हय, फालतू जाग्याक न्हय. ताणें वेचें आसलें इटलीच्या दुसऱ्या इगर्जेंक, पूर्ण शेतांक. प्रत्येक तरान आसिसी गांवाक वचून सान फ्रांसीस आसिसीच्या त्या इगर्जेक वचून त्या टॅबर्नॅकला मुखार, येवक्रिस्ता मुखार घंटे करशितलो. कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसा नीज देव. जेजू क्रिस्त म्हाका सकत दिता म्हणून त्या कार्लो अकोतिसान तांच्या जिवितांत संपूर्ण तरान फात्यांनी दवरली. हायस्कुलांत आसतना कंप्युटर ताका शिकोवंक नासलें. PUCंत कंप्युटर शिकोवंक आसलें, पूण तो PUC करूं ना. हायस्कुलांत 10th आसतना तो सोडलो. ताका गोत आसलें आपण मरता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताचें एक दैवीक ज्ञान सपाट वेळ म्हणलें ताणें, हांव म्हातारो जायना, तरणाटो आसा. पूण तरणाटो जावन मरच्या पयलें हांवें येवक्रिस्ता खातीर काले म्हणी करीचें म्हणून. आनी त्या देखून कंप्युटरा मुखांतर हांव कितें म्हणी, आतांचें युग कंप्युटर युग, हे कंप्युटरा मुखांतर जेजू क्रिस्ता खातीर, येवक्रिस्ता खातीर कितेंय हांव करतलो म्हणून ताणें मिलनाच्या, इटलींत मिलनाच्या पॉलिटेक्नीक युनिवर्सिटी थंयसर प्रत्येक परमिशन काणून हो हायस्कुलाचो भुरगो थंयसर गेलो. आनी ताणें कंप्युटराचे बूक वाचले, शिकलो कंप्युटर कोड, C++, 3D एनिमेशन, जावा, एडोबी, फोटोशॉप इत्यादी हें पुरो शिकलो. आनी तो परिणीत जालो. आपलें कंप्युटर ज्ञान
ताणें जेजू क्रिस्ता खातीर आनी मोरया माये खातीर प्रत्येक तरान येव क्रिस्ता खातीर ताणें उपयोग केले. आमच्या भुरग्यांच्या हातांत कंप्युटर नाजाल्यार मोबायल मेळ्ळें जाल्यार सुरू केलें पळोवंक रिल्स आनी असली तसली फालतू फालतू यूट्यूब. हो आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आनी आमकां सर्वांकी कार्लो आकोदीस एक तो मॉडल जावन आसा, आदर्श जावन आसा. आमच्या जिवितांत आमच्या हातांत कंप्युटर आसा, मोबायल आसा. जेजू खातीर बऱ्या गुणां खातीर आमी उपयोग करीचे म्हणून कार्लो आकोतिसान शिकयलें. ताची आत्मीक जिणी आमी पळोवया. ह्या आधुनीक संवसारांत तो जियेलो जाल्यारय ल्हान प्रायतावनूच आध्यात्मीक संगती विशयांत कार्लो आकोतीस भारी मुखार. ल्हान भुरगो 4 वर्सांचो आसतनाच आध्यात्मीक जिवितांत तो रिगलो. कशें तें ताका ती समजुणी कशी मेळ्ळी पळया. तो 4 वर्सांचो भुरगो जावन आसतना कार्लो आकोतीसाचो आजो मेलो आनी एका हप्त्या भितर तो मेल्लो ल्हान भुरग्याक कार्लो आकोतीसाच्या स्वप्नांत आयलो आनी म्हणा लागलो, कार्लो तुवें म्हजे खातीर मागा जाय देवा कडेन. हांव पुलगोत्रींतल्या उज्यांत लासोन आसा. ल्हान आसतना म्हज्या सगळ्या जिवितांत हांव मिसाक वचोना, मागणें करोना, देवातान हांव पयस रावलो, हांव पातकान पडलो आनी आज हांव ह्या पुलगोत्रींतल्या उज्यांत लासोन आसा, हुलपोन आसा. देव सर्ग म्हजे तोन पयस आसा. केदाळ हांव सर्गाक वचून पावता म्हाका कळीत ना. आनी त्या देखून दया करून कार्लो तूं ल्हान भुरगो जाल्यार म्हज्या खातीर तो देवा लागीं माग आनी खंडीत जावन तुजें मागणें देव आयकतलो. ल्हान 4 वर्सांच्या भुरग्याक पडलें सोपान तसो स्वप्नांत आयिल्लो. आनी त्या दिसांत हांव दुसरे दीस सकाळीं उठलो आनी तो कार्लो आकोतीसाच्या आवय बापाय लागीं म्हणा लागलो, मम्मी डॅडी म्हज्या स्वप्नांत आयला आनी पवित्र जिणी जियोवची, आमी हर एकल्यांनी सर्गाक वचून पावचें कितलें गरजेचें म्हण ताणें म्हळां. देखून आस्त हांव न्हू म्हाका पयलो कुंभार मेळना जाल्यार व्हडणी उपरांत मेळटलो. आज हांव 4 वर्सांचो भुरगो जाल्यार आस्त हांवूच हांव मिसाक वेतलो. जेजू कडेन मागतलो म्हज्या आबा खातीर, तुमच्या खातीर, सर्वां खातीर हांव मागतलो. आनी अशें त्या येवक्रिस्ता मुखांतर हांव हो संवसार देवा कडेन परतून फाटीं हाडटलो म्हणून तो उठलो, मिसाक गेलो. ताच्या आवय बापाय मिसाक वचनातली. तांकांय तो खाण घेता, फोर्स करता, ओन व्हरता. दिसपडते न्ही जाल्यार आयतारा म्हणे म्हजे सांगता मिसाक येया म्हणून तो तांकां व्हरता. ताच्या फ्रेंड्सांकी तो मिसाक येवंक मागणें करूंक आपणें दिता आनी येवक्रिस्तांतल्या जेजू संगी जेजूच्या सरशीन सकडांकी तो आपयता. अशें तितलें मात्र न्ही, येवक्रिस्ताच्या जेजू विशयांत दैवीक संगती विशयांत चड आनी चड जाणां जाय. इस्कालाक तो वचूंक सारकें जावना. फर्स्ट स्टँडर्ड पावनातलो तो. फर्स्ट स्टँडर्ड असो LKG गी UKG गी सगळे बूक वाचूंक ताका जायना. ते ABCD मात्र येतालें जाल्यारय ताच्या आवय कडेन बापाय कडेन सवालां घालता तो, म्हाका जेजू विशयांत सांगा, म्हाका देवा विशयांत सांगा, सर्गा विशयांत सांगा, म्हाका आत्मीक संगती विशयांत सांगा म्हणून मम्मीक वोत्ताय करतलो. आनी आवयक खंय गोत्ता ती मिसाके वचनातली, ती क्रिस्तांव जिणी जियेनातली. ह्या पुता कार्लो आकोतीसाच्या करंदये खातीर वोत्ताये खातीर ती एकडे आंगडी वचून बायबल हाडटा, वाचता आनी उपरांत इगर्जे कडेन फादर कडेन वचून ह्या भुरग्याक खाल्या म्हणिल्लें सांगा म्हणून सांगता. आनी अशें ल्हान आसतनाच चड आनी चड दैवीक संगती विशयांत ह्या कार्लो आकोतीसान एक उर्बा दाखयली. आवय साक्ष दिता. आवय एक फावटी ताच्या मरणा उपरांत साक्ष दिल्ली तिणें, हांव कार्लो आकोतीसाची आवय. पूण त्या कार्लो आकोतीसाच्या जिवितांत आसलें मागणें आनी तें भक्तीपणांतलें एक इल्लोसो वांटोय म्हज्या जिवितांत नातल्लो. सगळ्या म्हज्या जिवितांत हांव केवल 3 फावटी मात्र मिसाक गेल्लीं. केदाळा पयल्या सुवातेर म्हाका पयलो कुंभार मेळटाना हांव एक फावटी मिसाक गेल्लीं, आनी दुसरें क्रिस्म मेळटाना, आनी तिसरें म्हाका काजार जाताना. खाली 3 फावटी मात्र हांव मिसाक गेल्लीं. पूण आतां हो म्हजो भुरगो कार्लो आकोतीस ल्हान प्रायतावून तो दीस पडते मिसाक वेता आनी म्हाकाय
मिसा घेवंक ताचे सांगता ओडून व्हरता. जर तर आज म्हाका जेजू मेळ्ळा जाल्यार म्हज्या काळजांत येवक्रिस्ताचो मोग बरोवन वमता जाल्यार हाका एकच एक कारण, म्हजो भुरगो कार्लो आकोतीस सडावत आवय बापाय तांच्या भुरग्या खातीर मागतात. पूण म्हज्या घरान दुसऱ्यान जालें, म्हज्या भुरग्यान म्हज्या खातीर, म्हज्या घोवा खातीर, म्हळ्यार त्या भुरग्यान तांच्या आवय बापाय खातीर मागलें आनी आमकां देवा सरशीन हाडलें. आमी भुरग्यांक देवा सरशीन हाडी जाय आसलें, पूण म्हज्या भुरग्यान म्हाका देवा सरशीन हाडलें. त्या देखून कार्लो आकोतीस म्हजो पूत म्हज्या जिविताचो एक ल्हानसो सरवणदार. ताणें म्हाका देवा सरशीन हाडलें म्हणून कार्लो आकोतीसाची आवयन एक फावटी साक्ष दिल्ली. तर कार्लो आकोतीसाच्या जिवितांत ह्यो साबार संगती कशें आयल्यो, जेजूचो मोग कशें केलो, मोरयेचो मोग कितें कशें केलो, कुमसार, कुमगार, पवित्र बायबल, हेरांची सेवा कशें केली, हाचे विशयांत आमी इल्लेशें समजून घेवया. पयल्या कुमगाराक ताणें प्रत्येक थरान राखून रावलो. तो 1998 इस्वेंत जुनाच्या 14 तारखेर पयलो कुमगार सेवलो. आनी जेजू म्हजो इश्ट म्हज्या काळजांत आयला म्हणून संतोशान तो नाचलो. आनी तो म्हणटा, मामी डॅडी म्हज्या पयल्या कुमगाराक व्हडली व्हडली जेवणां करनाकात, कित्याक म्हळ्यार जेजू दुबळ्यांचो इश्ट, हांव दुबळ्यांचो इश्ट जाता. आनी त्या दिसा आमी आसऱ्याक वचून दुबळ्या धाकट्यांक वचून इल्लीशी कुमो करया म्हणून तो म्हणा लागलो. त्या दिसा तो मिसाक वेचें ताणें सुकोवंक ना, दिसपडते मिसाक वेतालो. आनी मिसा उपरांत नाजाल्यार इग्गी केला जाल्यार मिसाच्या पयलें 15-20 मिनटां टॅबर्नकला मुखार येवक्रिस्ताच्या जेजू मुखार दिंब्यान सरपडतलो आनी सगळ्या संवसारा खातीर वो पवित्र जावच्या खातीर आमच्या खातीर दया कर म्हणून कार्लो आकोतीस येवक्रिस्ता मुखार मागतलो. तो ताच्या इश्टां कडेन म्हणटालो, अळे सायबा हांगा पळया, ती स्टेडियम्स पळया, खेळा मैदान पळया, कॅसिनो पळया आनी फिल्म थिएटर पळया, रंगमंच पळया, लोकांनी बोरल्यांत ओवर क्रावडेड. पूण ही गरजे पुरो खाली पडल्यात. काल्याक देवाचो मोग तुमकां नांगी? पिक्चरां पळोवंक, नाटकां पळोवंक, गम्मत मारूंक 3-4 घंटे तुमी बसतात, पूण ह्या टॅबर्नकला मुखार येवक्रिस्ता मुखार 3 मिनटां बसूंक तुमकां साध्य नांगी. आनी तूं नीज जेजू आसा म्हणलें तुमकां कळीत नांगी. वो जेजू तुमचे सर्व कश्ट पयस करतलो आनी तुमकां शांती समाधान बक्षणें आनी तितलें मात न्हय भलायकी दितलो म्हणून तुमकां कळीत नांगी म्हणून कार्लो आकोतीसाच्या भुरग्यांक ताच्या इश्टांक सांगतलो आनी तांकां सगळ्यांक येवक्रिस्ता सरशीन आपोवन हाडटलो. तो म्हणटालो, अळे हांव सर्गीनसो, हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक म्हळ्यार हो संवसार तात्कालीक, परमनंट न्हय, शाश्वत न्हय, तात्कालीक. देवान आमकां धाडला, आमचे मिसांव जावन आमी परतून वचूंक आसा सर्गाक. पूण सर्गाक वसाचे जाल्यार आमकां एक राज रस्तो जाय. येवक्रिस्त जावन आसा म्हज्या जिविताचो राज रस्तो. Eucharist is the highway, is my highway to heaven म्हणटालो कार्लो आकोतीस. आनी जर तर आमी येवक्रिस्ताच्या जेजू संगी रावल्या, त्या जेजूक आमच्या काळजान सेवलो, तोच जेजू आमकां राज रस्तो जातलो सर्गाक वचून पावोंक. कार्लो आकोतीस अशें म्हणटालो, तूं वताक राव, तुजी कात काळी जाता. तूं टॅबर्नकला मुखार राव, तुजें जिवीत पवित्र जाता. वय तुजें जिवीत पवित्र जाय की टॅबर्नकला मुखार राव आनी तूं जेजू बरी जातलोय. सर्ग म्हळ्यार कितें? ह्या येवक्रिस्ताचो जेजू तुका रूस दितलो. भावानो भयणीनो, कार्लो आकोतीसाक जाण आसलो अंतो जेजू खाली संकेत मात्र न्हय, नीज जेजू अंतो आसा ह्या टॅबर्नकलांत आसा म्हणून कार्लो आकोतीस जाण आसलो. पूण तरणाट्यांक कशें कळीत करचें? तरणाट्याच्या हातांत मोबायल, मोबायल, कंप्युटर, इंटरनेटा मुखांतर हांव म्हज्या इश्टांक सांगतलो हांतू जेजू आसा म्हणून. आनी त्या देखून तो 7th स्टँडर्डांत आसतनांत 7th, 8th, 9th, 10th 3.5 वर्स, 3.5 वर्सां कंप्युटर शिकोवन कंप्युटरान काम केलें आनी ताणें एक वेबसायट केलें www.eucharisticmiracles.org. आनी तांतूं ह्या संवसारांत येवक्रिस्ताची आजापां जाल्यार 136 आजापां
ताणें त्या वेबसायटांत घाली 136 येवक्रिस्ताची आजाप म्हळ्यार थोडे कडेन फादर मीस भेटयत आसतना थिंग तो न्हू त्या येवक्रिस्त हांव न्हू रागा देंवता थोडे फावटी कुमगार काणगेतना लोकांनी तो येवक्रिस्त उंडो तांच्या जिबेर जेजूचें मांस जाता पोरच्या पोर केरळांत आमी पळयलें थंयसर जेजू दिश्टीक पडलो जेजूचें चित्र हांवें पळोवन आयलो जेजूचें चित्र त्या केरळांत वेलिकंदूर म्हणल्या गांवांत जेजूचें चित्र दिश्टीक पडलें येवक्रिस्तांत तशें सबार कडेन येवक्रिस्ताची आजापां जाल्यांत ही पूर हांवें सांगता घालून वेबसायट केलें जाल्यार खंडीत जावन तरणाटे ह्या येवक्रिस्तांत खरो जेजू आसा म्हणून फाती येतली म्हणून ताणें चिंतलें आनी 3.5 वर्सांनी ताणें मोर्चा पयलें कांयच दुसरें व्हडलें व्हडलें हें खेळ हाका तेका बरो सोड न्हू ताणें ह्या वेबसायटा खातीर काम केलें आनी येवक्रिस्त आसल्या जेजू विशयांत सकट संवसाराक ताणें प्रसार केलें कंप्युटर शिकलो कंप्युटरांत आमी प्रोग्राम करता तो म्हणटा म्हजे मुख्य प्रोग्राम जेजू जेजू सांगता रावचेन्स म्हजे मुख्य प्रोग्राम ह्या कंप्युटराच्या प्रोग्राम मुखांतर हांव सकट लोकांक येवक्रिस्ता विशयांत शिकयतलो म्हणलें न्ही त्या देखून ताका इगर्जेन आज कंप्युटर असो इंटरनेट असो आपोसल म्हणून ताका नेमक केला इंटरनेट असो आपोसल पात्रोन सांत म्हणून ताका पवी सभेन विंचून काडला आमचे युवजण आमची भुरगीं मोबायल फोनाक एडिक्ट जाल्यांत मोबायलार आनी कंप्युटरांत अश्लील व्हिडिओ आनी रिल्स पळोवन तांचे आत्मीक जिणी तांचो वेळ तांचें शिकप तांचें मुखलें भविश्य पिड्डार करतात कार्लो अकुतिसाची देख घेवन आमचे तरणाटे कंप्युटर आनी मोबायल केवल शिकपा खातीर आनी देवाचें राज प्रगट करचे खातीर उपयोग करून दीत म्हणून आमी सांग कार्लो अकुतिसा खातीर मागया मोरये सुय ताणें मोग केलो दिसपडतें तेर्स म्हणलो देवाचें उतर ताणें वाचलें हर एक हप्त्यांत तो कुमसार जातलो तो म्हणटा हांवें येवक्रिस्ता मुखार बसून मागणें करचें पूण म्हज्या काळजांत पाताक आसा जाल्यार तें देवाक मेसवता की ना ल्हानशें पाताक आसल्यारय बरो म्हज्या काळजांत म्हजें अंतस्करण कणसयता कित्याक हांव देवाचो जेजूचो मोग करता त्या देखून हर एक हप्त्यांत तो कुमसार जातलो आनी पवित्र जिणी तो जियेतलो आनी सक्रामेंताचें आराधन तो करतलो माया मोगाची करणी करतलो हो येवक्रिस्त सेवल्या वरवीं ताका आत्मीक घटाय मेळटली त्या आत्मीक घटाया वरवीं सगळ्यांचो तो मोग करतलो आनी सेवा करतलो तो म्हणटालो आमी पवित्र सभा आमी इगर्ज बाता आमी थोडे फावटी इगर्जे विरोध उलयता न्ही पवित्र सभे आमी ते पवित्र सभा विरोध उलयल्यार आमी आमचीच टिका केल्ल्या बरी जाता त्या देखून पवित्र सभेचो मोग करया आनी ह्या पवित्र सभेंत सगळ्या संवसारांत देवाचें राज मुखार येवं दी म्हण मागया आवय बापाय कडेन तो म्हणटालो मम्मी डॅडी म्हाका फादराब जावंक मौन आसा म्हाका फादराब जावंक मौन आसा पूण देवाची आशा दुसरीच ताणें ह्या संवसारांत पाद्राब जावंक न्ही सर्गार आंज जावंक ताका देवान आपोवणें दिल्लें आनी त्या देखून कार्लो ओकोतून सांगल्या बरीस हांव म्हातारो जावंक जायना तरणाटो जावन मरतलो ताणें म्हणलें पळय तें सत जालें ताची उतरां 2006 इसवेंत ऑक्टोबर म्हयन्यांत तो अस्वस्थ जालो मस्त विकनेस जालें तोळ पडटालो हॉस्पिटलाक ताका व्हेलें चॅकअप केलें आनी उपरांत दाक्तर म्हणाले ताका मारेकार पिडा आसा ब्लड कॅन्सर ताका आयला 3 दिसां भितर तो मरतलो आनी त्या दाडा हो कार्लो ओकोतीस म्हणटा मम्मी डॅडी तुमी कांय भियेनाकात कांय टेन्शन करनाकात हांवें तुमकां पयलींच म्हणालें हांव सर्गीनचो हांव सर्गाक वेतलो हांव तुमचो एकलोसो पूत बेजार करनाकात हांव मेल्या उपरांत देवा कडेन मागून तुमकां आनीक भुरगीं जावचे बरी हांव पळयतलो पळय ताची उतरां धैर्याची मोर्चा दी दाक्तर येतात आनी ताचे कडेन सांगतात ताका बुजयतात तुका मस्त दुखता गी कस जाता गी तो म्हणटालो काल म्हजे कश्ट हांव मरता वय पूण म्हजे कश्ट कितें म्हज्या की कितले गी चड लोक कश्ट जातात वळटात आनी तांचे मुखार म्हजे कश्ट कांयच न्ही म्हजे कश्ट हांव ही गजमतीच्या मिसावा खातीर आनी पाप साहेबाच्या त्या सवा खातीर हांव भेटोवन दिता म्हणून तो धैर्यान म्हणालो आनी 2006 इसवेंत ऑक्टोबराच्या 12 तारखेर
ताणें तसो जीव सर्गींच्या बापाक ओपसून दिलो. ताच्या मरणाक हजार हजार लोक आयिल्ले. भावानो भयणीनो, व्हरती व्हरती आजापात जाली ताच्या मरणा उपरांत. कितलेशे ट्युमर, कितलेशे कॅन्सर गूण जाले. तितलें मात न्हय, एकलो भुरगो आसलो, त्या भुरग्याक ताचें पॅन्क्रियस निश्क्रीय जाल्लें. त्या भुरग्याचें नांव मत्तेयास. ब्रेझल असो भुरगो तो मरता म्हणलें. ताच्या आवयन वचून कार्लो ऑगस्ताच्या फोंडा कडेन मागलें. तक्षण त्या भुरग्याची पिडा गूण जाली. आनी पाप साहेबान हें पळोवन त्या कार्लो ऑगस्ताक भाग्यवंत म्हणून पसारलें. उपरांत भाग्यवंत म्हणून पसारतना ताची कूड काडीची न्ही फोंडांतली. हाडां आयिल्लीं रेलीक जावन दवरया म्हणटना ताची कूड जिवी मेळ्ळी. ताचें काळीज आनी भितरले थोडे पार्ट्स आनी कितले बरे आसले की ताचें काळीज इटलींत एका मनशाच्या भितर घालून दवरलां. तितले मात्र न्हय भावानो भयणीनो, पूण थोड्या वर्सां पयले एक वॅलेरी म्हणलें एक चेडूं कोस्टारिकाचें एक्सिडेंट जावन तसो मांडो फुटोवन ब्रेन हॅमरेज जालें, कोमांत आसलें. तें मरता म्हण आसलें. ताची आवय कार्लो ऑगस्ताच्या फोंडा कडेन वचून मागता. संजे भितर तें भुरगें गूण जाता, उरता. आनी त्या खातीर पाप साहेबान कार्लो ऑगस्ताक सांत म्हणून प्रसारूंक निर्धार केलें. ऑक्टोबराची 12 तारीख तो सोरोल्लो. त्या दिसा ताचें फेस्त परवांस. आनी त्या देखून आनीकय आसात थोडे दीस, 9 दीस आसात. 9 दिसांचे 9वें आमी करूंक सुरू करया. ल्हानशें एक मागणें म्हणया, कार्लो ऑगस्ता म्हज्या खातीर, म्हज्या भुरग्या खातीर विनंती कर. तूं तरणाटो, आमच्या तरणाट्या खातीर विनंती कर म्हण खंडी जावन कार्लो ऑगस्ता आमचें मागणें आयकतलो. आमचे सकड युवजन कार्लो ऑगस्ताची ते एक आदर्श घेवन येव क्रिस्ताच्या सरशेन वचून दीत म्हण आमी मागया. आमेन. आतां आमी समेस्त आमचे मोतीन कितें आसा, आमची मागणी कितें, ती आतां आमी देवाक समर्पण आमी दिवया. प्रत्येक तरान आमकां खंयच्या वस्तूची गरज आसा. आमची वैयक्तीक गरज कितें? पवित्र सक्रामेंतांत आतां आमी जेजू लागीं आमची गरज उसारया. खंयच्या कश्टांतून तुका सोडका जावंक तूं अपेक्षिताय? खंयच्या पथकांतून तूं मुक्त सोडूंक आशिताय? खंयच्या पिडेतावन तुका मुक्त जाय? खंयची गरज तुका आसा? कोणा खातीर तूं मागोवंक आयला? हें पुरां आमी आतां ह्या येकुर्सांतल्या जेजू कडेन सांगया. एक आमच्या बापा, 3 नामान मरये, एकान बापा म्हणया. आनी आमी मागिल्लें आमकां बेगीनच मेळून दिया म्हणून आमी आतां जेजू कडेन विचारया. हांव शिकयता, तुमी जाप दियात. तांगता जाल्यार सकट दिमी गेला आनी हात वयर रुकोला. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे गेले. आमेन. नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे गेले. नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे गेले. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. यशादी दसोता दिसतां सर्वता. आमेन. येद्या वडा साक्रामेंता गीत. येद्या वडा साक्रामेंता सर्वं
घालतुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कसो सोवडा सुवे आमकां सोडलाय तुझ्या सुरणी सफळ सदा सामकी ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिश्रणाक आमी मान करूंक देन आमकां फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा कसाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगासो हरी एक करचे म्हाका पावसो तूं म्हजो इश्ट मोगासो हरी एक करचे म्हाका पावसो तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा कसाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा संतोषाच्या वडो माळ्यार सोम्या तुझ्या नांवान जमल्या भावानी भयणी सर एकवटान भक्तीन बलिदान भेटूंक जायल्या संतोषाच्या वडो माळ्यार सोम्या तुझ्या नांवान जमल्या भावानी भयणी सर एकवटान भक्तीन बलिदान भेटूंक आयल्या महिमा तुका बाबा महिमा तुका क्रिस्ता महिमा पराक्लिता महिमा त्रिएक देवा महिमा तुका बाबा महिमा तुका क्रिस्ता महिमा पराक्लिता महिमा त्रिएक देवा सोबी सुंदर देवाळ तुझे
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो, भयणीनो, देवाचे उतार आमी मस्तपटी आयकला, मस्तपटी वाचला, पूण आमचे जिवीत परिवर्तन करूना जाल्यार कांयच प्रयोजन ना. त्या देखून ह्या मिसा वेळार आमी कितें देवाचे उतार आयकत हांव ते आमच्या जिवितांत परिणाम जावं दी आनी आमी संवसो तो युक्रिस्त आमकां जीज बरी करून दी म्हणून मागया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावत बरी वांटो घेवंक आमी आमकांच तयार करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गन्याव सर सांगता. मनाची तणतणाव सर वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन जावन आमकां मदीं सगळ्या दोगांक बरी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायची जिणी जियोंक तुजे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी सोलोन मागण्याच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान ह्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. बारूक प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुमी अशें म्हणूंक जाय, सुरेस्पर आमचो देव नितिवंत. पूण आज आमी लज बगता तेच बरी जुदासो लोक, जेरुजलेमाची निवास्यां, आमचो राय, आमचे अधिकारी, आमचे याजक, आमचे प्रवादी आनी आमचे पुर्वज लजेन पडल्यात. कित्याक आमी सुरेस्पराच्या दोळ्या मुखार फातर केलें, आमी ताका विधेय जावंक ना. ताचो ताळो आमी आयकलो ना, ताणें आमकां दिल्ल्यो आज्ञा पाळूंक नात. सुरेस्परा आमच्या देवान आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतल्यान भायर काडलें. त्या दिसा सावन आज पर्यंत आमी ताका अविधेय जाल्या. ताचो ताळो आयकनासता अविश्वासी जाल्या. देखून दूद आनी मोव वळटा तो देश आमकां दिवचे खातीर आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतल्यान भायर काडलें. त्या दिसा आपल्या सेवका मोइजे उद्देशी सुरेस्परा आमच्या देवान परगट केल्ली विघ्नां आनी शिराप आमकां सोडून वचूंक नात. सुरेस्परा आमच्या देवान आमचे अशीं धाडिल्ल्या प्रवाद्याच्या सगळ्या उतरांनी सुरेस्पराचो ताळो आमी आयकलो ना. भागार आमी सगळ्यांनी आमच्या खोट्या काळजाच्या वंदवण्या प्रमाणे चलोवंक परक्या देवाची सेवा केली आनी सुरेस्परा आमच्या देवाक वायट दिसता तें केलें. देवाचें उतर हें.
चेवड उपकार श्लोक तुझ्या नांवाच्या महिमे पासत सुरेश्वरा आमकां निवार तुझ्या नावाच्या महिमे पसत सर्वेस्परा आमकां निवार देवा हेर जातीचो लोक तुझ्या देशान भितर सरला तुझें पवित्र मंदिर तांणी बुश्ट केलां जेरुजलेम शहराची देसवाड कर सोडल्या तुझ्या सेवकाची मोडी तांणी अंतळाच्या सुकण्याचें खाण कर दिल्यांत तुझ्या भक्तांचें मांस दगणीच्या सौजांक ग्रासूंक सोडलां श्लोक तुझ्या नावाच्या महिमे पसत सर्वेस्परा आमकां निवार आख्ख्या जेरुजलेमांत ताचें रगत उदका बरी ताणें वळयलां मेल्ल्यांक मातयेंक पावतलो कोणूच ना बुंतीच्या राष्ट्रांक आमी केनपाचो विशय जाल्या वय शेजारची जनांगां आमकां आसतात आमकां केनतात अशें केदोळबऱ्यांत सुरेस्परा आमचेर तूं रागार रावताय केदोळबऱ्यांत तुजे बरी तुजो क्रोध जोळोवन आसतलो श्लोक तुझ्या नावाच्या महिमे पसत सर्वेस्परा आमकां निवार आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार थापी नाका वेगी वेगी तुजी कनवळाय आमकां भेटोवंक येवं आमी बुजवणे विणे आसांव श्लोक तुझ्या नावाचे महिमे पसत सर्वेस्परा आमकां निवार पाव आमकां देवा आमच्या सोडवंदारा तुज्या नांवाच्या उडविके बसत दी आमकां आदार तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां बोगोस आनी आमकां निवार श्लोक तुझ्या नावाच्या महिमे पसत सर्वेस्परा आमकां निवार उद्गार Alleluia. 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 आज तुमची काळजां धारण करी नाका पगार सर्वेस्परा स्वताळो ऐकया Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू म्हणा लागलो हाय तुका कोरोजिना हाय तुका बेस्तायदा कित्याक तुमच्या मदें केल्ली ती असर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार तुमचो लोक खंयच्या कालार गोणी वस्तूर न्हेसोन आनी आंगाक गोबर पुसोन आपली जिणी बदलतो देखून झडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनच्या लोकांक तुमचे वरणी चड काकुळतो लाभतेली आनी तूं कफरनांव तूं कितें अंतराळार सडटलें म्हूण चिंताय पाताळाक तूं शेवटतलें जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता जो कोण तुमची बेपरवो करता तो म्हजी बेपरवो करता जो कोण म्हजी बेपरवो करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपरवा करता देवाचें उतर हें वखरी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भुरग्यानो बाबानो भयणीनो एकलो हिलेरी म्हणलो मनीस आसलो हर एक आयतारा करेक्ट टायमार मिसाक वसा जाय ताका आयतारा सकाळीं 8 वरार मीस एक आयतारा तो भायर सरतलो मिसाक वचूंक भायर सरतलो 8 जावंक एक 15 की 20 मिनटां कितें गे आसली विगी विगी भायर सरतलो भायर सरतना तसो पूत धांवन आयलो बाबा बाबा काले रे सकाळी म्हणटा काले बाबो रे तुज्यो आळे त्या आमच्या शेजारा लॉरेन्साची गाय
आमच्या हितलाक येवन पुरा खाता, तण खाता, झाडां खातात, फुलां खाता, पुरा खाता. ह्या हिलेरीक राग आयलो. टायम पळयता खाली 15 मिनट आसात मिसाक. हाडे येता म्हाका मिसाक वेळ जालो. तूं कालें कर, आमच्या हितलाक आयिल्ल्या त्या लॉरेन्साच्या गायक बांदून घाल. हांव मिसाक वेता आनी मिसातून फाटी आयिल्ल्या उपरांत त्या गायच्यो आनी ती गाय कोणाची लॉरेन्साच्यो दोगांयच्यो दोंकल्यो मोडटा म्हणालो आनी सीदा मिसा गेलो व्हडले व्हडले उलोवन. मीस जालें, फाटी आयलो. फाटी आयल्या उपरांत त्या हितल्यान तसल्या गायक ताणें सोडलें, गेट घाली आनी घरा येवन वगोत बसलो. हें पळोवन बायलें निसारलें, कित्याक मिसाकेच्या वयले व्हडले व्हडले उलयतलो ही गायच्यो आनी लॉरेन्साच्यो दोंकल्यो मोडटा म्हणून. आतां कितें कोल्या बरी लो शिमटी सेगील घालून बसलाय. आनी त्या दळा वो हिलारी बायले काले म्हणालो, हाळे गो कार्मिणा, आज हांव इगर्जेक गेल्लो न्ही. इगर्जेंत हांवें देवाचें उतार आयकलें आनी त्या देवाच्या उतरान कितें आसलें, केवल तुज्या इश्टांचो मात्र न्हय, तुज्या वैरींचोय तुवें मोग करूंक आसा, तांच्या खातीर मागोवंक आसा, तांकां बरें करूंक आसा. जर तर देवाचें उतार हांवें आयकल्या उपरांत म्हज्या जिवितांत हांव घालना जाल्यार हांव कसलो क्रिस्तांव. ती सूक गायची न्हय, ती सूक लॉरेन्साची न्हय, सूक म्हजी. कित्याक म्हळ्यार हांवें गेट उक्ती दवरली आनी त्या देखून गेट उक्ती दवरली, गाय भितर आयली. त्या देखून देवाचें उतार आयकल्या उपरांत हांवें म्हजें जिवीत बदल्लां. त्या उतरा प्रकार हांव जियेतां. भावानो भयणीनो, 2 तरेचे मनीस आसात. देवाचें उतार आयकतात आनी कशें एक बी वाटेर पडटा, कांट्या झाडां मदें पडटा, फातराचेर पडटा, किरलां फळ दिनांगी. तशेंच त्या काळजाचे मनीस कितलें देवाचें उतार आयकल्यार कांय फळ दिना. दुसऱ्या तरेचे मनीस आसात. एक बी बऱ्या सुवातेर पडलें, इटाळ सुवातेर पडलें जाल्यार 100% फळ दिता. तसले मनीस आसात. देवाचें उतार हांव आयकतां, म्हज्या काळजांत देवाचें उतार पालयता, व्हड जाता, वय म्हजें जिवीत बदलता. आमी कोण? आमचें जिवीत बदलता की देवाचें उतार आयकून? या बदलना. आयच्या शुभ वर्तेंत आमी पळयता जेजू शिणू सारता. जेजू बेजारायन म्हणटा, ये कोरोजिना, ये बेस्तायदा, ये कफरनावां, तुज्या मोदे हांवें केल्ली असर्यां, तुका हांवें कितलें देवाचें उतार शिकयलें हें पुरा दुसऱ्या गांवांमध्ये तीर आनी सिदोन दुसऱ्या गांवांमध्ये केल्लें जाल्यार केदाळां तांची जिवीत ती बदलती. गोणी वस्तूर न्हेसून प्राजी दादार तांची पाताक रडती, जिणी बदली ती. पूण हांवें तुजो मोग केलो, ये खोरोजिना, ये बेस्तायदा जाल्यार इतलें बरेंपण हांवें तुका केलें जाल्यार, इतलें देवाचें उतार हांवें तुका सांगलें जाल्यार, त्या फातरार पडल्या त्या बिया बरी जालें वैगिनी. जेजू बेजाराय उसारता आनी आमकांय जेजू नव्या जिविताक आपयता. आमचें जिवीत बदलूंक देवाचें उतर आयकून आमचें जिवीत बदलूंक जेजू आमकां आपणे दिता. जेजूचो उद्देश कितें ह्या संवसारांत येवंक? केवल आजापां करूंक न्हय. जेजूचो उद्देश जावन आसा ताचें उतार आमी आयकून आमचें जिवीत बदलूंक. देखून तसो संदेश देवाचें राज ताचे मिसां प्रारंभ करतना जेजू म्हणालो, देवाचें राज लागीं पावलां, तुमचें जिवीत बदला. वय तर ह्या देवाच्या राजांत देवाचें उतार आयकून आमचें जिवीत बदलची गरज आसा. खडपाचेर थेंबे थेंबे उदक पडल्यार एक दीस तें काडप नायस जाता. आमच्या काळजांत इतलें देवाचें उतार पडल्यार आमचें काळीज बदलो ना. आनीकय पथकांत आसा जाल्यार आमी आयकल्या त्या देवाचे उतराचे कितें अर्थ जिवीत बदलूंक आसा. आमी बदलता वय पूण कालें बदलता. आमचें काळीज बदलच्या बदलाक, आमचें जिवीत बदलच्या बदलाक आमी इंडिया, आमचे समाज, आमचो देश बदलूंक येता. आमी हेरांक बदलूंक येता. जेजूचें उतार आयका. आमच्या दोळ्यांत येदे व्हडले रुखाचें आडें आसा. आमच्या भावाच्या भयणीच्या काळजांत येदेशें ल्हानशें एक दूड किसार आसा. तांच्या दोळ्यांतले किसार काडूंक आमी प्रयत्न करता. सण न्हू
आमच्या दोळ्यांतले आडे आमी काडिना. आमच्या दोळ्यांतले आडे काडल्यार मात्र तांच्या दोळ्यांतले किसार काडूंक आमकां स्पश्ट भोगता. म्हळ्यार केदळा आमचें जिवीत आमी बदलता. आमचें जिवीत केदळा आमी पयलें बदलता, केदळा दुसऱ्यांचें जिवीत बदलोवंक आमकां सलीस जातलें. तर आमी जेजू कडेन मागया, जेजू तुजें उतार हांव आयकलां, तें उतार म्हज्या जिवितांत फळादीक जावं दी, म्हजें जिवीत बदलून दी आनी म्हज्या जिवितांत सगळ्या संवसारांत तुजें राज येवं दी. आमेन. तन आमचे वोपसितांव बापा, मन आमचे अर्पितांव तुका, धन आमचे भेटयतांव तुका. काण घे बापा, वायन उंडो तुका भेटोसो, आमच्या कस्ता वावरासो. घे तूं मोग आमच्या काळजासो, काण घे बापा. तन आमचे उपसितांव बापा, मन आमचे अर्पितांव तुका, सोतेलो जालो गुर्तोया मोगासो. घे तूं मोग आमच्या काळजासो, काण घे बापा. तन आमची उपसितांव बापा, मन आमचे अर्पितांव तुका, म्हज्या भुरग्यानो, भावानो आनी भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मन तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी खालतेपणाचे सादें जिवी तुका भोवमान वालें. हे शिगूण आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वाजा पासत आमी तुका दिन वाजता. भावार्थाच्या आनी मागणेच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतीपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जिवन
तुवें तांकां पवित्र सभेचो रक्षण जावंक फावो केलोय. हे ताचे देगी बरी ते भरजळीक जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णोंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुता भक्तां सांगाती आनी सगळे तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कार्याचे हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेलच्याक तुमचे पासून आनी समेस मनशा पासून तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडत सुगट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सरुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बगयेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रति मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये सांगाती बागेवन झुजे तिचो पती बागेवन धर्मदूत बागेवन झुजे वाज आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सर्वोदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयल्या प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बाप्पा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शांत रेखतिरांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर फातकांतले सुटय, सर आकांतांतले वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 153 153. सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तू सस्तीक जिविताच्या कारणान आमकां रातुदन्या. पोस्तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलता आसून ती तुज्या ओठांत सदां खेळटा. म्हूण जाती मनशां सडूच न्हय जाल्यारय तांकां तूं सदां पोसताय. राखदन्या पोस्तू सोम्या तुझ्या तुझ्या रक्ता समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तू सस्तीक जिविताच्या कारणान आमकां राखदन्या. पोस्तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता. तुझ्या इजिप्तांतल्यान प्रीतीन सोडले परकी लोकांक आमकां तुजे रगत वारयले. अरण्यांत ती भोग मारतना तुका आयकले. अमृतसरके जेवण तुजे तांकां मेस
समर्पून दिता आमचो जीव तुका वस्तू आत्मिक जिविताच्या कारणान आमकां राखून दर्या वस्तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता सुदीव लोकांक मुंड्या बसलेन तुवें वाडले आज तूं आमकां तुजे मास रगत दिताय आश्रय तुजो दी आमकां सदां सर्वदा निराशीत भुरग्यांक तुज्या सून घाली नाका तूं दर्या वस्तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता तूं दर्या वस्तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता प्रार्थुया. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या आपोण्याक फाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडे रक्ताच्या जेवणान दोदूस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गा दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जीवनचे थान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वाजाच्या फरजडीत शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर फरकटूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सममीक आशिर्वाद जोडूंक तुमचे मस्तक बगया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर पदवीदार देव दयाळपणान तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारू. देवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरोशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या खरणांनी सफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां काल आसूं. वचून आज क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडकार. मोगाच्या भावानो भयणीनो, म्हाका हांगासर ह्या पुणशेतांत मी इस्पेटोवंक आराधन करूंक शर्मा सांगूंक अवकाश दिल्ल्या तुमच्या अभिकार बापांक आनी तुमकां सर्व लोकांक हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. पळया, हांवें 3 तरांची मिसांवां हातीन घेतल्यांत. एक मोरयेचें भक्तीपण प्रसार करचें, दुसरें शुभ वार्ता प्रसार थ्रू मॅजिका मुखांतर बायबल बेस्ड आनी वॅल्यू बेस्ड मॅजीक शो, आनी तिसरें धार्मीक प्रदर्शन खुर्सा विशयांत आनी मोरये विशयांत. चड कांय म्हाका काम करूंक जायना. तुमी जाणात म्हाका एक हात ना. हांव 86% हांगा विकला, 86% डिसेबल जाल्यार हांवें मिसांव करचें रावना. धैर्यान मुखार वेता. साबार जाणांनी म्हाका तांचे मागणे आनी कुमोक बसयल्यात. म्हज्या मिसावाक आदार जावच्या खातीर हांवें एक मागण्याचो बूक तयार केला. हाचें नांव सोम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. आनी तूं साबार तरेची मागणी आसात. सदां सालती मागणी आसात. विविध तरेचे तेर्स आसात. रोजार मायेसो आनी तशेंच दुखी सायबिणीसो आनी कार्मेल सायबिणीसो, जेजूच्या पवित्र काळजासो, दैवीक काकोतीसो आनी आमोलीक रक्तासो, सांजुजेसो, बाळकाजीसो, पवित्र आत्म्यासो, हे पुरो तेर्स संतो आसात. तशेंच 21 नोवेनां आसात. मोरयेची 7-8 तरेची नोवेनां आनी संत भक्तांची सांजुजे वासाचे नोवेनी अंतू आसा.
सगळी सालवी आसा, अराधान बागेवन घंटो आसा, कुमसाराक तयारी करची रीत आसा, खुर्साची वाट आसा, विविध फेस्तांची मागणी, जेजू क्रिस्ताची मोरयेची सांजा भक्तांची मागणी आसात, विविध लोकां खातीर विविध समस्या आनी गरजां खातीर म्हणची मागणी तो आसात. आमच्या घरांनी मस्त कार्य जातात, भुरग्याक पाळण्यांत दवरचे तावन कडेक मरण पावतना फंडांत दवरच्या म्हणसर 15 तरांच्या कार्यांक म्हणची मागण्या विधी ह्या बुकांत आसा. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची मागणी, थोड्याच म्हयन्यांनी मिसाची नवी मागणी येतली, ती आमी आमच्या भुरग्यांनी शिकूंक आसात, ती अंत तुमकां मेळटली. बायबलांतली मुख्य किर्तनां आनी वाचपां, 150ಕ್ಕೆ चड कांतारां, भुरग्यांक जाय जाली क्रिस्त शिक्षण, मोरयेच्यो दिसोण्यो, बायबला विशयीची माहिती, खंयची फेस्तां खंयचे दिसा येता ती पुरा विथ पिक्चर आनी इंडेक्स तो आसा. त्या देखून हो एक आत्मीक विश्वकोश, एनसायक्लोपिडिया ऑफ प्रेयर, सक्कट तरेची मागणी एकाच बुकांत. हो बूक तुमी काण गेलो जाल्यार म्हाका म्हज्या मिसावाक तुमी आदार दिल्ले बरी जातलो. ह्या लेटेस्ट एडिशनांत हांवें 100 पेजीस आनी 100 मागणी पुरा तंतू घाल्यांत. हे मीस आनी सगळ्यांची लितुर्जी जाल्या उपरांत भायर थंयसर म्हजी भयण हे बूक विकरपाक दवरतली, हांव आसूंक बरो. ह्या बुकाचें मोल 200 रुपय. हो बूक तुमी काण गेलो जाल्यार म्हाका तुमी इल्ले आदार दिल्ल्या बरी जातलो. गरज पडल्यार एक 2-3 बुकी काण घेया तुमकां तुमच्या भुरग्यांक नाजाल्यार कोणाक म्हण एक स्पिरिच्युअल गिफ्ट दिवच्या खातीर. तुमच्या सर्व बरेपणा खातीर हांव तुमकां आभारी जावन आसा. देवाची आशिर्वादां मागता. देव बरें करूं. मोगाचे न्हू ह्या पवित्र तळार सांजेचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक बाप विकास तशें म्हजे नवी बरो येवकार मागच्या सवे तुमी भेटयल्ले तुमचे सरी रादे सुफळ जावं दीत म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. मोगाचे न्हू आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन मेल्लें मनादीक बाप आयवन मारता. मॅजीक पाद्र्याब, बायबल मॅजीक पाद्र्याब म्हणून नांव वाडलो. जायते कडेन ताणें ताचे शो दिल्ले. सुमार 20 वर्सां आदीं ताचें परत एक कडेन वेता आसतना रेल्वार अवघड जावन हांवें त्या दळांत ताका सांगिल्लें, कांय तुज्या बरी हांव जाल्लो जाल्यार, पूण देवान म्हाका तलें कांय करूं ना. पूण हें पाद्र्याबाचें धैर्य पळयता आसतना जिवितांत पळय देवाक सांगाता घेतल्यार कितेंय करूंक साध्य आसा. 86 सेकडा अस्कत जाल्यार तो 86 सेकडा बरें म्हूण चिंतून उरिल्ले सेकडा मात्र अस्कत काय म्हणून घेवन फुडें सरून आसा. जाय की पाद्र्याबाचें मिसांव, त्या मिसांवा मुखांत्र ताका एक लाभलें तें धैर्य आनी पाद्र्याबान सुरवेर सांगिल्लीं उतरां म्हाका उडासात. न्हिदता हांव बरोकर न्हिदता, पूण सकाळीं उठ्ठा आसतना म्हाका कितेंगी नातिल्ल्या बरी भोगता. आनी त्या दिसा हांव न्ही ताच्या खातीर मागचें एक चिंताप हांवें दवरलें. आनी आज पाद्र्याब इतलो बरो आसा जाल्यार ताचेंच सयरें डोरीस म्हणून पाद्र्याबाक सांगात दिवन ताणें जियोन फुडें सरच्याक आदार दिला. हांव दयेकना पळयता डोरीस दयेकन मुखार ये, कित्याक पाद्र्याबाक होगळसूंच्या पयलें ताका हांवें होगळची जाय. कित्याक आज पाद्र्याब ह्या अंतर आसा जाल्यार त्या ताच्या भयणीचें साधन आपलें जिवीत आपल्या भावा खातीर दिवन पाद्र्याबान एक मुखार वेचाक एक मुखार आसा जे म्हणून देखून एक मानांची वात ताका हांव दिवंक पयलें आशेता, उपरांत पाद्र्याबाक दिता. कित्याक ताची सेवा. डोरीस मुखार ये. कित्याक हर एका मनशान पळय अनेकल्याक जिवीत दिवचें जाल्यार आमचें सांगतपण दिलें जाल्यार मात्र साध्य जाता. आनी हें बरेंपण जावं पर आमच्या कुटुंबांनी आसूं दी. कुटुंबाच्याच मनशान ताच्या खातीर आज पाद्र्याबाक हर एका रितीर ती सांबाळून आसा. आनी हांवें सुरूत पाद्र्याब मॅजीक करता आसतना म्हज्या पयल्या इगर्जेनी तांकां हांवें आपयल्लें आनी हांवें पळोवन संतोश पावल्लो. पूण उपरांत आयकता आसतना म्हाका तबकलें देवाचें योजन कितेंगी म्हूण सांगून. पूण आज एक नव्या भरवशान पाद्र्याबाचें तें उतरां ताणें सांगचें तें एक कन्विक्शन, तें एक आपणाक भोगुल्लें तें वांटून घेवचें एक देवान ताका एक दिला तें धैर्य. त्या खातीर ताका हांव शाबासकी पटयतां. आनी पाद्र्याबाक सांगात दिल्ल्या डोरीस बाय तुकाय आमा सुमेश तांच्या नांवी शाबासकी पटयता. तुजें जिवीत बरें जावं दी. त्यागाचें तुजें जिवीत
जजवाज बापाच्या थळार तुमी आयल्यात तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी फादर विकास. फादर इवन तुमी आमचो एक मोगाचो गुर्त जावन आमच्या मागण्याचो वांटो जावन ही वात तुमकां आमी दिता. हांगासर आमकां मागोवंक सांगातपण दिवन हर एका रितीर आमचोय भावार्थ घट केल्ल्या आनी सांगाताच तरणाट्या कार्लो आकुतेसाची जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरन आमकां साध्य जाता जायना आनी हें साध्य जाता म्हणल्या रितीर तुमी तें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां. आनी असलें भक्तीपण मरिये मायेच्या देवा सावन मिसाच्या सुरवेर एकली म्हणाली हांव पाद्र्याबाचें मरियेचें भक्तीपण पळोवन आसा आनी जायत्या कडेन पाद्र्याबाचें ह्या रितीर मुखारसून आसा आनी ताका जायत्या कडेन वचोंक थोड्या पटी कस जाता जाल्ल्यान पूण जायतें ताचें मिसांव तो करनंत आसा. तुमच्या मिसावान सर बरें जावं दी म्हणलें आशे सवें मोगाळ पाद्र्याबानो बाप विकास तशें जमल्ल्या पाद्र्याबांच्या सर भक्तिकाच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचें जिवीत मुखार क्रिस्ताक तुमच्या ह्या उणेपणांत म्हणून भायर दिसता जरी तुमचें तें देवा तें आसच्या भक्तीपणान तें भरती जावन जियोवचें भाग सर्वेस्पर तुमकां फाव करून दी. जुजवाज तुमच्या खातीर मागून दितलो म्हणली पातयेणी आनी मागणें देव बरें करूं पाद्र्याबा. कुमसराक सांगातपण आनी कुमा केल्ल्या फारंगी पेटे कॉवेंताचे याजक मनादीक बाब दिलराज तशें फादर फ्रेडी ब्रॅक्स तुमकांय देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवच्या मने सायमन पायस आनी तांकां सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनीस लायनल आनी ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मनीस स्टिफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं. सांजेचो वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर मागता हांव. मोगाचे सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मदर तेरेजा काणतूर कुटताच्या वाड्याकऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजेचो वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता हांव. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांजेचे वाज इगर्जे वाड्याकरांक जावन आसा. हांगासर सर तेणी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडपाचो नितळ करच्या मिसाक सर रितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचा पोसच्या काणीक एकठांवच्या दाना रुपी पुनशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावरच्या. सांजेचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा आमी मागता. ऑक्टोबर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलांत विकरापाक आसा तुमी घेवी येता. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर हॉलांत आसात. धर्मार्थ सेवा ते दिवन आसात हाचो फायदो जोडचो. म्हजी एलर्जी आसली सुमार दाक्तरांचें वखाद केलें लागीं 16 वर्सां पूण ह्या थळार आयिल्ल्या उपरांत होमिओपॅथीचें वखाद केलें हांवें बरेंपण जोडलें. आज मस्त जाणां पयस पयस सावन आयिल्लीं आसात कित्याक आदल्या आयतार हांवें आदल्या शुक्रारा सांगिल्लें आनी थंयसर दाक्तरांक इल्लीशी पिडेस्तानीन ते रेवड घालो पूण कित्याक म्हणल्यार हें बरेंपण जावचें जाल्लें आमी सांगूंक आसा. देखून थंयसर दाक्तरां भेटया आनी आमच्या पिडेचेर जुजवाज बाप आमकां आशिर्वाद दितलो बरी भलायकी फाव करतलो. हरी एका शुक्रारा 10 वरां तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुणशेत उक्तें आसा. सांगाताच धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान तुमी दिवी येता. पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणटेल्या नांवां पयले भशेन तुर्तान येवन वात घेवच्याक विनंती करता. आयचे प्रधान याजक बापा इवन मारता तुमकां वाती दिवच्याक उलो दिता. आतां हांगासर वाती दिवन जाल्लेंच आमचे वाहनांचेर आशिर्वाद घालूंक आसतलो. हांगासर आमी मागणें करतले आनी निमाणें मागणें जाल्ल्या उपरांत
जुजेवाज बापाचे नोवेन आनी त्या लावणी हें सगळें जाल्ल्या उपरांत थंयसर तुमची वाहनां बेंजार करूंक त्या लावणी जावन तुमी तुमच्या वाहना कडेन वचून रावचें. थंयसर आमी बेंजार करतल्या उपरांत सकाळांनी जेवणाक वयचें. वाहनां नातिल्ल्यांनी हॉला कडेन थंयसर जेवणाक सांगाता मेळचें. जेवणा खातीर कुमो केल्ली आदल्या हप्त्यान ती थोडी दिल्ली आसात, पूण आज कोणें दिलां ताणें हांगासर मुखार येवचें. पाद्र्याबातान मानाची वाद घेवची. फ्रांसीस फर्नांडीस आंबेबोळ 2000 रुपये, स्टीवन आनी मोनिका कास्टेलिनो आंबेबोळ 2000 रुपये, विन्सन डिसोजा कुप्पे पदाव 1000 रुपये, सेवरीन पौल डिसोजा फजीर, राहुल रॉकी आनी रियोन मॅक्सवेल पिरेरा राणीपुरा 30 किलो तांदूळ दिला. विन्संट सिक्वेरा आनी कुटाम मुंबय 250 रुपये, संतोष मोरस आनी कुटाम बँगलोर 250 रुपये, किरण डिसोजा कोमंगला 1000 रुपये, जयदीप आनी जयशांत कुटीना पुत्तूर 3000 रुपये, कॅन्डल स्टँड इगर्जेक दिला. अनिता लसरादो इंटरव्यूवान पास जाल्ल्याक उपकार आठोवन. ॲडल अबिगेल बर्बोजा लोरेटो 2000 रुपये, हेराल्ड मार्ता 2000 रुपये, केडन कॅटलिन विजय अडका 1000 रुपये, प्रदीप मंथेरो विजय अडका 2500 रुपये, आयवन कुवेल्लो पुत्तूर 12,500 जेवणाचो खर्च तांणी दिला. डेन्झिल जेसिंता मार्ता अग्रार 1000 रुपये, फिलोमिना डिसिल्वा हॉस्पेट 500 रुपये, प्रज्वल डिसिल्वा हॉस्पेट 500 रुपये. ह्या पुणतळाक दान दिल्ली आसात. नांव नाका पेरमन्नूर 1000 रुपये, ML मोंतेरो आनी कुटाम बेंदूर 5000 रुपये, क्लारिस आनी क्लारेन्स डिसोजा बिजय 1000 रुपये, नांव नाका पाणीर 5000 रुपये, मेबल कुटीना कणतूर कुटादाजे मुडिपू 500 रुपये, हेराल्ड मोरस मडांत्यार 2000 रुपये, मॅक्सिम लोबो 100 500 रुपये. कुमो केल्ल्या हरी एकल्याक जुजेवाज बाप तुमकां दाराळ मापान आशिर्वादां ओतून दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. वाती वांटिल्ल्या पाद्र्याक फादर आयवन तुमकांय देव बरें करूं. आमच्या वाहनांचेर आमी हांगासर आशिर्वाद मागतल्या देखून सर्व आमी उबी रावया. आमच्या गाडयो हांगासर आयल्यार घरा आसल्यार आमकां गरज आसची ती सुरक्षिताय देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आनी ताच्या उपरांत नव्यान आमी मुखारसून व्हरतले. सर्गींच्या बापा आमच्या रचणारा, तूं तुजे रचनेचें काम संपूर्ण करूंक आमकां उलो दिताय. आमी आमच्या वावराक प्रतिफळ दिताय. तुजी जणवाय आनी बरेंपण नियाळून आमकां तुज्या मोगान बर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. आज आमचे समकरासच्या ह्या सर्व वाहनांचेर तूं तुजो विस्नार आशिर्वाद घाल. ह्या वाहनाचेर सवारी करतल्यांक तूं आपायांतलें राख आनी तांचें पैण सुफोळ कर. तुजो पूत जेजू तांचे सोबे सदां आसूं आनी तांच्या पैणाचो सांगाती जावं. तुजो पवित्रोत्म तांकां सदां सांबाळूं आनी तांचे जिणयेच्या पैणाक आधार दिवं. शेकी बासायलेल्या गांवाक आमची वाट सुगाम कर आनी सासणाचें सूख जोडूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी तुज्या पुता जेजूचे नांवी मागता. आमेन. आमेन. Zewas Papa Hogla Pani Mantuka Kurpa Magondi Papa Vigna Sardina येगडी बरोबरशा सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेली सर्व अर्गां तशेंच तेसावां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. तशेंच ही सर्व आमच्या भक्तिकाची मागणी आनी तेसावां तो मानून घेवं आनी तुर्तान तांकां पावोवन दी अशें आमी मागता.
आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. एकलो किरेंटीत हांवन मुक्ती लाभल्याक, भायर पडुलें भांगार दाखोवन दिल्ल्याक, विघ्नां आनवारांनी राखोवन व्हेल्ल्याक, खबरे विणें घर सोडून गेल्लो सांदो घरा फाटीं आयिल्ल्याक, बरी भलायकी दिल्ल्याक, 5 जाणां मागल्लें दिल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 5 जाणां शिकोवंक, वाचोवंक, बरोवंक, भुरग्यांक बरी मोत मेळच्याक, 13 जाणां परिक्षेक बरी तयारी करून उत्तीर्ण जावंक आनी बरें फलितांश जोडूंक, सैरीक मेळच्याक, 20 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक, विजा मेळच्याक, बरें काम मेळच्याक आनी परगांवाक वेचाक, वावरांत प्रमोशन मेळच्याक, CA परिक्षेंत जैत मेळच्याक, उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक, वावराड्याचें सांगातपण मेळच्याक, 2 जाणां बरो फुडार मेळच्याक, मेळिल्लें काम परमनंट जावच्याक, 33 जाणां आपल्या भुरग्यांक, आवय बापायक, बाबा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक, 4 जाणां सर्व तरांची पिडा गूण जावच्याक, वर्टिको आनी मायग्रेन पिडा तावन गूण जावच्याक, 4 जाणां एलर्जी गूण जावच्याक, तेगां खातेची पिडा आनी आंगाची कीड गूण जावच्याक, थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, 12 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, रक्ताचो आबाव सारको जावच्याक, अस्कतकाय वचोन कुडीची त्राण मेळच्याक, 5 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक, डायबेटीक पिडेत हावन मुक्ती मेळच्याक, आस्थमा पिडा गूण जावच्याक, केस जडचे रावोंक, अवघडा वरवीं होगडायिल्ले माथ्याचे केस परत जोडच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, वेजिंग समस्या तावन मुक्ती मेळच्याक, दोगांक सुडाळ उलोवंक जावच्याक, तेगांची कोंकली शेळ तकली पडापड खराय गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, तेगांची काळजाची पिडा आनी हृदय दुख गूण जावच्याक, श्वासकोशाक संबंदीत इन्फेक्शन जाल्लें गूण जावच्याक, 4 जाणांक हात दूख, पांयांक बोळ आनी गांठी दूख गूण जावच्याक, 6 जाणांक पोट दूख, गॅस्ट्रीक, पेंगटाची दूख गूण जावच्याक, पांयांक जाल्ले किळे गूण जावच्याक, 2 जाणांक किडनी स्टोन आनी मुताक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, डायलिसीस बऱ्यान जावंक, 2 बेगीनच कामाक वेचाक, 9 जाणांक मोतेक शांत समाधान मेळच्याक, एकामेका मोगान जियोवच्याक दोशीतावन सुडका मेळच्याक, 3 जाणां मनास्ताप पयस करून मोगान जियोवच्याक, मिसाक वसोंक जावच्याक, 2 आशेल्लो सोलो मेळच्याक आनी तांचे लागीं लग्न जावच्याक, 3 जाणां सर्व वायट विघ्नां आनवारां आकादांतले राखून व्हरच्याक, भांगार नागयिल्लो कोण म्हूण कळच्याक, 3 लग्ना कार्य बऱ्यान जावच्याक, 3 विशेष उपकार मेळच्याक, 3 कोर्ती केजी तावन मुक्ती मेळच्याक, आमाल पियोवणें सोडूंक, कृशी बऱ्यान जावच्याक, बरो फळ मेळच्याक, 8 जाणां जागो नाबर जावच्याक, बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक, जाग्या खातीर घाल्ल्या कोर्ती केजी तावन सुडका मेळच्याक, जागो बऱ्यान वांटे कर्ण घेवच्याक, रीण मेळच्याक, 2 जाणां रीण फारीक करच्याक, घेतिल्लें रीण फाटीं मेळच्याक, 2 जाणां हातीन घेतिल्लें काम पोंत पावच्याक, कामाक एक बरो जण मेळच्याक, भायर पडुल्लें भांगार फाटीं मेळच्याक, आनी 4 जाणां नवें घर बांदच्याक आनी आडकळ विणें काम संपोवच्याक. हे सर्व गरजां पासत मागच्याक आमी आतां सर्वां दिंबी घालया, आमचे हात आमी उबारुया. एक आमच्या बापा, एक नामान मरये आनी एक महिमा बापा मागण्या मुखांत्र सांसुसेवास बापाच्या मजतीन सर्गी बापाक भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशा दित सोत आनी सदां सर्वत. आमेन. दिंबयेर पडून मागल्लें तुजें वचन दोडलें तर तुवें आनी हांवें त्याचे दिंबयेर पडून देवाक उलो मारलो तर तुजें म्हज्या जिवितांत आमी बरेंपण आपणावंक शकता. पातयणेर मागल्लें आदल्या शुक्रारा दुबयांत एकलें भुरगें अदली बदली जावन समस्येक वळख जाल्लें. फोन करून सांगलें आनी हांवें इतलें सांगलें
जुजेवाजा कडेन मागा बरेंपण जातालें आनी हांगासर तांणी मागलें घरच्यांनी मागलें आज ती हांगासर पावल्या कित्याक भुरगें अदली बदली जालें म्हणटा आसतना तुमी चिंतूंक पुरो तें दुबयच्या गांवांत पूण देवाक हरी एक साध्य आसा हांवें सांगलें गांवांत येयल्लें पयल्लें थंयसर नव्यानाक ताका येवंक सांगा म्हणून आनी हांगासर ती पावल्या तशें म्हणटा आसतना आमचें भावार्थ आमचे पातयेणी आमचो विश्वास देखून त्याच पातयेणीर देवा कडेन आमी मागया आमकां सबाराक आमच्यो गरजो आसात आनी ह्यो गरजो हांगासर त्या सामानी घाल्ल्यो आनी जायतीं जाणां घरां न्हिदोवन हें भक्तीपण पळयतात जावं पुरो हरी एकल्याचे काळजाचे अत्रेक तांकां फावो जावं दीत आनी देव तांकां हरी एकल्याक जुजे वाज बापा लागीं आमी मागचें मागल्लें तो देवा थोन आमकां मागोवन दिता म्हणल्या विश्वासान ह्या भक्तीपणांत आमी वांटो घेवया सुमिया काकूत आमची कर सुमिया काकूळ तमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूळ तमची कर क्रिस्ता ऐक आमकां क्रिस्ता ऐक आमकां क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकूळ तमची कर देवपुता संवसाराच्या तारोका काकूळ तमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूळ तमची कर सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूळ तमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावं रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पचारिल्ल्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेन संपडिल्ल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर मुरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरयेमायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासनवेच्या कातोलिकाचो भावार्थ जिव केल्ल्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचें भक्तीपणादान मुरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ धरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवार धैर्यान सचुल्ल्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातिल्ल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भावार्थ सोडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिन्यांत हाडूंक वावरिल्ल्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसडिल्ल्या सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले बोगस आमकां सुमिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले दयनेक आमकां सुमिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले काकूळ तमची कर नवेनाचे मागणे ये सांज जेवास तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवा आमकां वंडीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांग त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजें तांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांज जेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुजे जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशाक तो सुटसुटीत जालोय अनकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांज जेवाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांचे दुखांत तुवें पुसली तांच्या जिणेन नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणें मरी फाश केले आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट जाल्या तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांज जेवाज ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सर्गराजांत देवा संगीत तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजा पासत देवा लागीं विनंती कर मौनपणी आमच्या गरजो देवा मुखार आमी दवरया
सर्व आमी सांगाता म्हणया सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेता किदीस पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुश्मनाच्या सरपासांतून आमकां राखून व्हर बवरता आडवेच्या संतेक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दे अशें एक दीस या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनात जिवचे पाक आमकां मेळशे कर आमेन. पिडीस्तां खातीर मागणे आनी आशिर्वाद. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान 20 मितां कर्ण दाखयल्यांत. त्याच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणये आनी मोरणान जायतीं आजापां करून तिस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बाबर्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. ह्या घडी आमी उसारल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वय जाल्यार हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सांजुजे वा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनाती करता म्हणून सगळी पोय सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसारिल्ल्या घरांत भगेनपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगोवंक फावो. आनी त्या सरुंदरा देवासो बापासो पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमच्या सोवे आसूं.
सेवास बापा म्हाका बेसा सुफळ करून मोगा विसा देवाचे खुशी आमी काल जावच्या दैवी कृपा मागून दी म्हणलाले म्हाका सांज सेवास बापा Ogla pani matuka Kurpa magun di baba Vigna sandi naka Sansu sevas bapa Ogla pani matuka Kurpa magun di baba Vigna sandi naka Jesus socorro tushi salo Sanishta so prasar kilo Vignan vara kastani duka Dupla tapya moka आता तू दियो सांस सेवा सापा अगला परी मातुका कृपा मागोनी बापा विघ्ना साठी नाका विघ्ना साठी नाका मोगा पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दी आमका सांज सेवास बापा आम्हा पासत विनंती कर बघेवन कुसचे कृवेन निवरमका आमच्या देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.